दिवचलच्या बस स्टँडाकडेन बायपास रस्त्यावयल्या एका लायटीच्या खांब्यावयलो एलईडी दिवो ना दुरुस्त जाला। रातच्या वेळार स्ट्रीट लायट पेटयतकीच हो दिवो लुकलुकता। ताका लागून वाहन चालकांच्या दोळ्यांचेर परिणाम जाता। एखाद्या वेळार अपघात घडपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारूं येना। हो दिवो बदलपाकडेन कोणाचेच लक्ष वचना, देखून वाहन चालक अजाप उक्तायतात। तर ते पळय आतां खांब्याचेर थंय पीक 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 जाता आनी हे एक सायडीक न्हंय हा, एक सायडीक ह्या सायडीक बस स्टँडाक सामकें सकल देंवल्ले। समज गाडी ड्रायव्हर बी हे जावंक शकता, मोटरसायकल वालो बी जाता आनी तो पडटलो कसो कांयच दोळ्यान। ती सामकी आपण हेची लायट खांब्यार पीक 2 म्हयने जाले एलईडी लायट्स घातल्या गव्हर्मेंटान। आतां म्हाका खबर ना हे खंयसून तेंच्यांनी हाडून घातल्या ते लायटी। 2 म्हयने जाले आनी परते हे लायटी अशे हे जावपाक लागले जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? हांगा एक सॉलिड गाडयेचो बी एक्सिडेंट जावंक शकता, 4 व्हिलराचो आनी 2 व्हिलराचो। हे असले आमकां मटेरियल हांगा नाका। बिचोले डेव्हलपमेंट करता जाल्यार सारकें करा, सारके लायटी घाला। हे सामकें आतां तो पळय आमच्या दाखयता लायट कशी जाता ती पळय दिसता हांगा सारकी खांब्याचेर। आनी हे सायडीकसून गाडी वता, ते सायडीकसून गाडी, आनी ही ट्रॅफिक सामकी कंजेस्टेड एरिया। हांगा कितेंय जायत जाल्यार एक सायडीक सकल पडटली बस स्टँडाच्या भितर, न्यू बस स्टँड बांदता, आनी दुसरी न्हंयचे हितून वयतली। हेका लागून हे कसले प्रोडक्ट आनी खंयसून हाडला हेजी मातशी तुमी घ्या। आनी हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगता, हे जे कितें करता न्हू तुमी लायटी बिटी बसयता, हे लोकांक मातशें सांबाळा। आमचे स्पेशली बिचोलकाराक मोटरसायकल, स्पेशली मोटरसायकलकाराक समज ताका फुडसून गाडी येता ते दिसले ना जाल्यार हो खंय तरी व्हरून वयल्यान सकल। आनी 4 व्हिलरूय तेच आहा पळय, 4 व्हिलर बी तशेंच। हे कितले डेंजरस आहा ते पळया, कशी पळय आपण लायट खंय अशी बिग 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 जाता। आनी रातची ती चड जाता सारकी, कित्याक रस्त्याची लायट तेजेर डिपोवंक जाता।